A young soldier injured in battle, a fallen warrior. As he lay in his bed, reflecting on his life, preparing to die, he wondered, where would God lead him? This is the year of St. Ignatius Loyola. We celebrate this month the 500th anniversary of his injury in battle. He was struck by a cannonball. Everyone presumed that he would die. As he reflected, looking back on his life, he saw his own foolishness, grasping at earthly glory for his own gain. He wondered, wouldn't it be better to serve God's greater glory and to serve a king who would never die, Christ the eternal King? This year, the Pope's Prayer Network, as well as many other Jesuit schools and ministries, will be reflecting on the life of St. Ignatius and his mission in the world today. As we reflect on Ignatius, let us consider God's call for each of us. How can I serve the greater glory of God and the service of others? Perhaps I haven't been struck by a cannonball, but I've certainly suffered my own setbacks. But how can these two be an opportunity for growth and reflection? St. Ignatius Loyola, pray for us.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. माई मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी बागेंत इनास दे लोयोला हाची परब मनयता. कितें भाशेन सगळ्या जेजुईत संस्थेक आमी आमच्या मागण्यांत दवरुया, तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयची ही मिसाची भेट आंतोनियो फ्रांसिस्को दा सिल्वा हाच्या 2ऱ्या वर्साचो उगडास करून आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी खेरीत भाशेन मागुया. दुसरें इंतेसांव देवाक दिनवासून भेटयता. BNQND सेंटर स्विंडन ह्या कंपनीन वावर करतल्या सगळ्या वावराड्यांच्या बरेपणा पासत. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतात जॉन डिक्रूज, जुलिया रॉड्रिगीस, मारिया मास्करेनेस. कितें भाशेन आपणाच्या बरे भलायके पासत मागूंक लायता. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. देवाक दिनवासू ह्या कालच्या दिसाक आमचो शेताचोय वावर बरे भाशेन जावपाक देवान आदार दिलो देखून आनी बरे भाशेन आमकां पावस मेळून सगळ्या शेतकामत्यांक बरी पीक जावपाक मागुया. तशेंच आयच्या दिसा उगडास करुया सगळे शेतकामती जे आजून पासून प्रोटेस्ट करतात आपणाचेर वो जे कायदे काडलेले आसात सरकारान ते फाटी घेवंक आमच्याय गोंयच्या सरकारा पासत मागुया. जे नाका जाल्लीं कालच्या दिसाक जायतीं बिल्स पास केल्यांत वो बिल्स मुखार घातलेलीं आसात विदावट डिस्कशन हाचे विशीं घडये आमी पळयलां आसतलें. आमच्या सरकारान बरे ते निर्णय घेवंक आनी आमच्या गोंयच्या पासत आमचें गोंय सांबाळपाक जाता तितले प्रयत्न करूंक आमच्या सरकारा पासतूय मागुया. आज किरीत भाशेन जल्माचो दीस समरुमता म्युरेल फेर्नांडीस ह्या आमचे भयणी खातीरूय मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचें उतर दर दिसाक आमी वाचूंक, देवाचें उतर आमी आयकूंक, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता ताचेर आमी नियाळूंक, देवाचें उतर आमकां दर दिसाक आमच्या जिवितांत कितें करूंक दर दिसाक मागता तें आमी दर मनान आमच्या काळजान नियाळूंक आनी तें आमी करूंक वावरूंक बाग्योतिनास लॅक्सियो दिविना हातून आमकां सांगता. आमी दर दिसाक ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे खुशालकायेन उमेदीन जिवंक वावरूंक आमकां ह्या मिसान खोतखोत्यान ह्या बाग्योंताक फुडें घालून कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून वायट आदारुनान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच्याक वार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा सोडवणीच्या कामांत जेजूचो भोव लागशिल्लो भागेली जावन तुज्या नांवाक अदीक अदीक व्हडतो मान सोडूंक तुवें बाग्योंत इनासाक सगळे सोक्तीन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकवण मनांत धरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत बरें झुजूंक आनी स्वर्गांत ताच्या सांगाता जैताचो मुकूट चोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. सिनाय दोंगरार मोइसेसा कडेन उलोवन
सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्सांची 7 सातोलीं मेजूंक जाय, 7 पावटी 7 वर्सां, अशें 7 पावटी वर्सांची 7 सातोलीं मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुरतुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीपणाच्या दिसाक आख्या देसांत तुमी तुरतुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देसांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगडटल्यात. हें वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपल्या पुर्वजांच्या बाटा विटान आनी आपल्या गांवघरा परतो येतलो. हें 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोमची नात ना म्हूण शेतांत आपशींच किर्लोता तें लुंवची नात. बेंडूंक नासलोल्या दाखवेलीचीं फळां एकठांय करची नात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां बाटांतलें उठपण जातात तेंच तुमी खातल्यात. ह्या वर्साच्या उत्सवाच्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपल्या पुर्वजांच्या बाटा विटान परततलो. तुमचे मोदें विक्रेचो वेपार करतात जाल्यार कोणेच पेल्याक लुकसाण करचें न्हय. तुज्या भावाक कोडलें विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळ्ळोलीं वर्सां धरून विक्रेची दर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितली दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडी तितली दर देंवोवची. कित्याक कोरें म्हणल्यार तो तुका इतलीं पिकां विकूंक दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक लुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी बेन दवरचें. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. देवाचें उतर. जबाब. राष्ट्रांत तुका वाखाणून देवा, सगलीं राष्ट्रांत तुका वाखाणू. परतून म्हणुया. राष्ट्रांत तुका वाखाणून देवा, सगलीं राष्ट्रांत तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. ह्या परी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो ओळखतले. तूं एकलोच सोडवणदार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रांत तुका वाखाणून देवा, सगलीं राष्ट्रांत तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय निती प्रमाणें जोडटी करताय. निती प्रमाणें करताय पुर्वजांची मुनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रांत तुका वाखाणून देवा, सगलीं राष्ट्रांत तुका वाखाणू. जमीन आमकां आपलें पीक दिलें. आमच्या देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां
आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगली प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रांत तुका वाखाणून देवा, सगलीं राष्ट्रांत तुका वाखाणूं. उद्गाराक उबी रावया. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती कोरेंच बागी. सोर्गीचें राज कोरेंच तांचें. सर्वेस्व तुमचे सवे असो. मातेवा परमणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूची कीर्ती उपरासा हेरोदाच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हळें, ओ तोच स्नानदाता जुआंव मेलेल्यांतलो जिवन जाला देखून विस्मितां ओचोऱ्या करची पदवी ताचे सोबे हुशार आसा. हेरोदियस म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदिनूच स्नानदाता जुआवांक धरून बांदलोलो आनी बोणकुणींत घाल्लो. कारण जुआंव ताका म्हणटालो, तुज्या बाबाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियसाची धूव सगल्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलें तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें. आवयन तिका शिकयलोल्या परमणे तिणें मागलें, स्नानदाता जुआवाची तकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. रासा कोंती बरीच जालो पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलोल्या बिडेक पळोवन ताणें ती तिका दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बोणकुणींत जुआवाचें शीज कापलें. ताची तकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपली आवयशी व्हेली. जुआवाचें शीस आयलें आनी ताणीं ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. बागून पावलो आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, इट इज नॉट आय हू लीव बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. बाबा भयणीनो, आज पवीत सभा बागून इनास दे लॉयला आजची परब समोरुमता. हो बागून आपल्या जिवितान एक व्हड झुजारी जावंक सोदतालो. आपूण एका झुजान तो झगडटा आसतना अकस्मात ताच्या पांयाक जखमी जावन तो हॉस्पिटलांत वेता आनी ह्या हॉस्पिटलांत तो आसतना तो नर्सी लागीं विनवती करता, ओ दोतोरा लागीं मागता आपल्याक कितेंय बूक पुस्तकां झुजाऱ्यांची वाचूंक दिवंक तो तांचे लागीं मांडणी दवरता. आनी हॉस्पिटलांत आसलेले सिस्टरी म्हणटात, आमचे लागीं झुजाऱ्यांचे बूक नात पूण आमचे लागीं सांता भक्ताचे बूक आसात, आमचे लागीं पवीत पुस्तक आसा. आनी ताका पवीत पुस्तक बागून फ्रांसीस आसिसी आनी कात्रीन ऑफ सिएना हांची पुस्तकां हाडून ताका दितात. जशें तो बागुंताचें हें पुस्तक वाचता तेन्ना
तो ह्या भागवंताच्या पुस्तकाचेर आपल्या व्हड व्हड झुजाऱ्यांक जे मोतीन आसले तांकां तो सोर करता आनी तो पळयता हे भाग्यवंत कशे आपल्या जिवितांत झुजतात ते, जेजू खातीर आपलें जिवीत कशें खर्चितात ते, जेजू खातीर आपूण रोग साक्षी कशे थोडे मरतात, थोडे जेजू खातीर जायतो दुमाडो सोंसतात, थोडे जेजू खातीर खूब त्रास आनी आटेबिडे आपल्या जिवितांत भोगतात. जसो तो पुस्तकां वाचूंक लागता भाग्यवंतांच्या जिविताची, ताका एक उजवाड येता ताचे मोतीन. तो म्हणटा संवसारांत झुजारी व्हड व्हड झुजारी आसात ते झुजतात, पूण ते झुजून एक पावटी झुजून जाल्या उपरांत आनी ते मेल्या उपरांत तांचो परिणाम जाता, ते मरतात आनी कोणूच तांचो उगडास करिना कित्याक तांचो वावर सोंपता. पूण हे भाग्यवंत आपल्या जिवितांत झुजतात, सैतानाचेर आड ते झुजतात, पूण तांच्या जिवितांत हे ते वावर करतात, तो बरें काम करता, ते बरें कार्य करता, ते जिवीत बरें उरता आनी मेल्या उपरांत सुद्दां तांकां लोक उगडास करता, तांकां लोक पाचारता, तांचो लोक आपल्या जिवितांत नमुणे कशे तांकां दिवन चलता. हें पळोवन बाबा भयणीनो भाग्यवंतिनास लोयला तोटाकता आनी ताचें मन बदलूंक लागता. आपल्या जिवितांत एक व्हड झुजारी जावंक वावुरतलो मनीस आतां जेजूचो पाटलाव करूंक मुखार सरता आनी हाका लागून मांद्रेसा ह्या गांवांत तो भितर सरून थंय एक दोल आसलेली, थंय तो 40 दीस आपले दीस सारता. जेजूच्या ह्या पवित्र पुस्तका वयर नियाळटा आपलें जिवीत कशें आपल्यान सारचें, आपल्या जिवितांत कितें करचें हाचेर बारीकसाणेन तो आपलें नियाळ बरयता आनी हे नियाळ बरयल्या उपरांत आपलें जिवीत कशें जेजूक भेटोवचें हाचे विशीं तो निर्णय घेता. ताका पाद्री जावपाची एक व्हड आशा आसता. व्हडलो शिकोवपी वो शिकणार तो नासलो, म्हणटच आपूण जिवितांत शिकोंक नासलो देखून परतून तो आपूण शिकूंक लागता आनी शिकल्या उपरांत ताका युनिवर्सिटीन तो भितर सरता आनी थंय ताका आनीक 2 वांगडी मेळटात, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी पिटर फाबेर. हांचे बरोबर तो एक संस्था घडोवंक येवजिता आनी जेजूचो पाटलाव करूंक भाग्यवंत पावलून सांगला ते भाशेन तो म्हणटा, इट इज नॉट आय हू लीव बट इट इज क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. जेजू म्हजे सवे आसतान जियेता, हांव जियेना पूण जेजू म्हजे सवे आनी जेजू खातीर सगळोच तो आपलें जिवीत बदलून आपलें जिवीत जेजू खातीर भेटूंक फुडें सरता. इतलेंच न्हय, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आपल्या जिवितांत व्हड झुजारी जावंक सोदता, ताका पोत्यान ताचें मन एकाच उतरान तो बदलता. कित्याक उपकारो ताको संवसार तुवें जिखलो पूण तुजो आत्मो तुवें विबाडलो जाल्यार. आनी हें आयकून भाग्यवंत फ्रांसीसूय आपलें जिवीत बाबा भयणीनो बदलूंक पावता. आपल्या जिवितांत 2 वस्तू जेजुईत संस्थेक तो स्थापीत करता तेन्ना दिता. पयली सुवातेर तो म्हणटा, 2 दिसाक तुमी तुमच्या अंतस्करणाची चवकशी करची, एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. आज पर्यंत बाबा भयणीनो खंयचेय एका जेजुईताक तुमी विचारची जाल्यार ते आपल्या जिवितांत एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स हाका मुखेल जागो दितात. आख्खो दीस तांणी सारलो जाल्यार पुतान एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स करूंक ते विसरनात. आनी दुसरी वस्त तो जेजुईतांक दिता ती जावन आसा लॅक्सियो दिविना. हातून तो 4 वस्तू सांगता तांकां नियाळ. पयले सुवातेर भावार्थान उक्तेपणी तांणी देवाचें उतर आयकूं. देवाचें उतर आपल्याक कितें सांगता ताचे वयर नियाळूं. तिसरे सुवातेर हे देवाच्या उतराक म्हजो जबाब कितें तो नियाळूंक मागता. आनी चवथे सुवातेर देवाच्या उतराचेर हांवें नियाळल्या उपरांत कशे तरेन देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत हांवें घालचें हाचे वयर तो आपल्या सगळ्या वांगड्यांक सांगता तांणी करचें. आनी आज पर्यंत जेजुईत बाबा भयणीनो आपले संस्थेन हेंच करतात. 2 दिसाक हें देवाचें उतर आपल्या जिवितांत नियाळल्या उपरांत तें वेव्हारांत घालून आनी कशे परी हें देवाचें उतर आपल्या सगळे सरभोंवती समाजांत जिवें जातलें, कशें आपले पोरजेक तें देवाचें उतर लागू जातलें हाचो प्रयत्न ते दिसपटी करतात. बाबा भयणीनो, ह्या भाग्यवंतान आपल्या जिवितांत खरेंच देवाचो पाटलाव केलो. जेजू खातीर ही संस्था ताणें उगडटा आसतना सदांच सांगलें, गरिबाचो तुमी पयलो मोग करचो. इतलेंच न्हय, देवाचें उतर फकत देवाच्या उतरांतल्यान तुमी सांगचें न्हय, पूण 2 दिसाक तांचे परिस्थितीन कितें घडटा तें पळोवन तुमी हें देवाचें उतर तांकां कशें लागू जाता आनी ते परिस्थितीन तें कशें वापरचें तें तुमी मनान दवरचें.
आज पर्यंत जेजुईत संस्थान आमकां व्हड व्हड भाग्योत मेळटात. सुमार 16,000 हे जेजुईत संस्थेन वांगडी आसात बाबा भयणो, आनी तांचे संस्थे मदें एक व्हड वांगडी आमकां मेळटा तो जावन आसा पापसाय. 3 बाबा भयणो, आमी सगळेच आमच्या जिवितान एक मन्नत घेतात. आमी जिवितान म्हणटा पयले सुवातेर वाव ऑफ चॅस्टिटी, वाव ऑफ पॉवर्टी आनी वाव ऑफ ओबिडियन्स. म्हणजे पयले सुवातेर हांव म्हज्या जिवितान, खासगी जिवितान सदांच हांव नितोड निर्मळ रावतलो म्हूण हांव भास दितां. दुसरे सुवातेर हांव सदां काल वडिलांक म्हजो मान दितलो आनी रेस्पेद दितलो म्हूण हांव भास दितां. तिसरे सुवातेर म्हज्या जिवितान सगळें नाकारून म्हाका कितें मेळटा दिसपटी तातूंत हांव जियेतलो आनी खरेंच देवाच्या राज्या खातीर हांव म्हजेच सगळें सोडून, संवसारी वस्तू सोडून हांव गरीबसाणेन जियेतलो म्हूण हांव भास दितां, अशें ते मन्नत घेतात. पूण बाबा भयणो, जेजुईताच्या जिवितान आनीक एक बाबा भयणो ते आपूण मन्नत घेतात. आनी कसली? सदां काल पाप साहेबाक आमी खालते रावतले. जें कितें पाप साहेब आमचे लागीं मागता, खंयच्याय वेळार खंयचेय सुवातेर आमकां वचूंक मागता, ताका आमी निरंतरी आमचें जिवीत भेटयतले, ही एक बाबा भयण आपल्या जिवितान मन्नत ते घेतात. म्हणटकूच 4 आपल्या जिवितान घेतात. वाव ऑफ पॉवर्टी, वाव ऑफ चॅस्टिटी, वाव ऑफ ओबिडियन्स अँड वाव ऑफ ओबिडियन्स टू द पोप. बाबा भयणीनो, आज ही संस्था ह्या संवसारांत वावुरता सगळ्या गरिबां खातीर. आमी जाणा फादर स्टॅन स्वामी हो जेजुईत संस्थेचो वावराडी. हे जेजुईत संस्थेन तो आपली मन्नत घेता आनी खरेंच गरिबां खातीर, कोण नासलेल्या खातीर, अत्याचार सोंसलेल्या आदिवासी खातीर ताणें आपलें जिवीत भेटयलें. आज ताका आमी मार्तीर कसो म्हणटा, कित्याक आपलें जिवीत सगळें ताणें गरिबां खातीर खर्चिलें. आपल्या दिल्ल्या संस्थाच्या स्थापकदान आपल्याक जी शिकवण दिल्ली, ती शिकवण आपल्या जिवितान वेव्हारांत ताणें घाली. आमचो पाप साहेब बाबा भयण आपल्या जिवितान हीच देख आमकां दिता. सगळे खालतीकायेन, सगळ्या गरीबसाणेन तो आपूण जियेता. वरपणटाचे सवें ताका जाय जाल्यार सगल्यो सवलती मेळटात, पूण बाबा भयण आपल्योच वस्तू खालतीकायेन सगळो तो करता. दुसऱ्यो वस्तू ताका नाकात. आपल्या जिवितान सगळोच तो खालती देवाच्या उतरा प्रमाणे 2 दिसाक जिवंक तो वावुरता. आज हो भाग्योन तुका आनी म्हाका हो चुलो मारता. आमी आमच्या जिवितान देवाचें उतर वाचूंक, हे देवाच्या उतरान आमकां कितें सांगता ताचे वयर नियाळूं. हें देवाचें उतर तुका आनी म्हाका कितें करूंक आपयता तें ताचे वयर आमी बारीकसाणेन आमचें जिवीत मांडून हाडूं आनी ताचे वयर आमचें जिवीत मांडल्या उपरांत वचून दुसऱ्यांक जें आमी नियाळटा तें आमी दिसपोटी करूंक आमकां कृपा आनी बळ मागतना ह्या भाग्योंताक आज आमचो नमुनो आमी करून घेवया. आनी ताणें जें जेजू खातीर करूंक वावुरलें, आज हांव न्हय पूण जेजू म्हजे सवें जियेता, असलेंच धोरण आमचें जावं म्हूण आमी मागुया. म्हज्या बाबा भयणी म्हजें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी वयणेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सुपेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा,
हे पवित्र बलिदान सगळे पवित्रतायेची जोर करून तुवें आमकां दिल्याय. भाग्योन तिनासाच्या पोरवे दिसा तें आमी तुका समर्पिता आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सूर काडयेन सूर ता जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्याक आनी बायलांक उपसून दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचेर तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगतीत संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलीच खोशेन कोश्ट मरो सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोरोराचे हें रोगोत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतले. हें म्हज्या उगडासा कुरा. बाबार्थाचो गूड परगोटुया. तुझ्या भोसानी मनोजीवन पोरावरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी लोगो सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पुरजुरीत मुखामोळ पुडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदुता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्याच जेजू वरवीं
त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सूर पदवीदार बापा सूर बंधून आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन. देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी वेव्हारांत घालूंक आनी 2 दिसाक हे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. सगलीं आमी खतखत्याने मागणें म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां दिवार. दया करून हे जिवितांत सवस्ते आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता. पूण आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवलतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूच चलयताय सासनाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी होच तो जेजू जाका भाग्योन तिनासान म्हणलें, इट इज नॉट आय हू लिव्स इन मी बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. बाबा भयणीनो, हे देवाची शेडयेक आपयल्यात त्या जेवणाक सगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्राक कुम्या खातीर मागणें. मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
सोमी म्हणटा संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां तो पेटलोलो पडूंक मोशें काळी संत्रेकून मोंत्रेकता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, बागयून तिनासाक तुजे पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें ओतलोल्या देण्या खातीर तुका दिनवासून हो वाकाणेचो योद्न आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक घोटाय दिवं. ताच्या बोडान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड महिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी स्वर्गा सासनाच्या सासनाक तुजे महिमेचें किर्तोर गावूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. हो विडो फाल्यां आमची भुरगीं 9 जाणां पयलो कम्युनियांव घेतली. तुमी तांचे खातीर मागचें. फाल्यां मीस जातले 8 वरांचेर. आमी जाणा हे दिसांनी आमी म्हणलां कोणाक खुशी आसता तांणी नांवां दिवचीं आनी मिसाक येवचें. फाल्यां फकत कोमयाचे आवय बापायकूच आमंत्रण आसा. सोमाराक तान तुमी मिसाक येवंक जाता. जी कोण येवंक सोदतात ताणें आपलीं नांवां दिवचीं 15 जाणां. तशेंच आयताराच्या दिसाक जे कोण सॅक्टर आसात ते आमी घालतले PPCचेर. म्हणटकूच ते भाशेन तुमी मांडावळ सांबाळची म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बागयोन तिनासा भाशेन आद मायोरेन दे ग्लोरिया फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड आमी आमचें जिवीत खर्चूंक आनी वावरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.